नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आयतारा सावन गोंयान भाजी धाडचे नात। बेळगांवच्या ट्रान्सपोर्टरांचो निर्णय। सोमारा सावन जावंक शकतात त्रास। गोंयचे ट्रान्सपोर्टर म्हणटात ह्यो फकत प्रेशर टॅक्टीक। पुणे उद्योगिक वसाहतीतल्या डॉक्टर रेगेज लॅबोरेटरीज फॅक्टरीक उजो। 90 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास। उजो लागपाचे कारण मात जावंक ना स्पष्ट। लोकायुक्त विधेयकातल्यो दुरुस्त्यो ह्या अधिवेशनांत येवप कठीण। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सरकारी पावंड्यार अजून कांय हालचाल ना। SNK आनी शौनक अभिषेकीच्या तरंगिणी प्रतिष्ठानाक कला अकादमीन केले ब्लॅक लिस्ट। आशा भोसलेच्या कार्यावळी वेळार कोफुसामा केली म्हूण निर्णय। संस्था वांगडा सध्या करपी कार्यावळी बंद करपाचो कला अकादमीचो विचार। आनी देशांत खंयच्याच राज्यांत प्रवेश कर नाशिल्ल्यान गोंय सरकारान बेगोबेग प्रवेश कर रद्द करचो। खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। गोंयाक विशेष दर्जाचे मागणेक तेंको। खबरो विस्तारान। प्रवेश करावेल्यान गोंय सरकार आनी महाराष्ट्र कर्नाटकातल्या ट्रक धन्या मदीं चालू जाल्लें केस्तांव बरेंच पेटलां। कोल्हापुराच्यान गोंयांत येवपी म्हाल बंद जाला जाल्यार बेळगांवचे ट्रक आयतारच्यान बंद जातले। ट्रक येरादारी बंद जाल्यार आमी रेल्वेन म्हाल हाडटले अशें गोंय फळोत्पादन महामंडळाचो चेअरमॅन आमदार किरण कांदोळकार म्हणटा। गोंयचे ट्रान्सपोर्टर म्हणटात की महाराष्ट्र कर्नाटकातल्या ट्रान्सपोर्टरांची प्रेशर टॅक्टीक। प्रवेश कराचो प्रश्न महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या ट्रक धन्यांनी परस लावन धरला। जो मेरेन प्रवेश कर रद्द जायना तो मेरेन गोंयांत कसलोच माल धाडप ना अशें ह्या ट्रक धन्यांनी थारायलां। कोल्हापुराच्यान खंयचोच माल गोंयांत येवंक ना जाल्यार बेळगांवच्यान येवपी ट्रक आयताराच्यान बंद जातले। गोंयांत वचपी ट्रक बंद दवरात असो आदेश अखिल भारतीय मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीन दिला। शेनवारा बेळगांवच्यान सदां भशेन भाज्यो आयल्यो, मात ह्यो भाज्यो मातश्यो म्हारग जाल्यात। बेळगांवच्यान येवपी भाज्यो बंद जाल्यार मात भाज्यो आनीक म्हारग जावं येता। सोमारच्यान सामके शॉर्ट जातले। तुमचो अरेंजमेंट कसो आसता? अरेंजमेंट नात न्ही, ते गाडयो भितर येना जाल्यार अरेंजमेंट नात। इवन तेंच्यांनी सांगला ट्रेन इवन बसार बसून हाडपाक दिना म्हणून। भाजी वाडपाची शक्यता आसा? भाजी तेन्ना वाडपाची प्रश्नूच येना न्ही। प्रवेश कर लागू जाल्यार म्हालाची येरादारी कित्याक बंद करूंक जाय असो प्रश्न गोंयांतल्या भाजीवाल्यांक पडला। गोंयांतल्या वेपाऱ्यां कडल्यान प्रवेश कर वसूल करपाक सुरवात केल्ली, आनीक बोवाळ कित्याक असो प्रश्न ह्या वेपाऱ्यांनी केला। टोल आमी गाडयेक 500, 250, 1000 भरता म्हूण तांकां आमी काय रेट कमी करना। ते 500 रुपया, 250 रुपया किंवा 1000 रुपया दिवन भाजी आमी गोंयान हाडली जाल्यार ती भाजी आमकां गोंयकारांक म्हारग खावची पडटली। ही आमची तयारी आसा। हेतून खंय कितें बिगाडला म्हाका कळोंक जाय। भाजी म्हारग आमकां गोंयकारांक खावची पडटा, त्यामुळे आमी आंदोलन करूं शकना। हें कितें रे, बेळगांवचे लोक आंदोलन करता, कोल्हापूरचे लोक आंदोलन करता, हेंकां करपाची गरज ना। खाता आमी म्हारग, आमी आंदोलन करपा जाय। गोंयांतलो प्रवेश कर चालू दवरल्यार हेर राज्याय असोच प्रवेश कर लागू करतली अशी भिरांत ट्रक धन्यांक दिसता। हेच्या पाठीमागचो उद्देश काय? हीच प्रथा, हीच पद्धत दुसऱ्या राज्यातून घेतली जाऊ शकते, ती घेऊ नये एवढ्याकरता आता इतर राज्यात कुठला एंट्री टॅक्स नाहीये। आता तुमच्या गोवा राज्यात येण्याकरताच एंट्री टॅक्स लागू करताय। इतल्या मजगती फाटल्या कांय दिसांनी बाजारात थळाव्या भाज्याची मागणी बरीच वाडल्या। इतले मजगती ट्रकवाल्यांनी भाजी हाडप बंद केल्यार आमी रेल्वेंतल्यान भाजी हाडटले अशें गोंय फलोत्पादन महामंडळाचो चेअरमॅन किरण कांदोळकार हांणी सांगलें। एखादो असो बोबाळ जालो आनी स्ट्रायक म्हणून सजमा बंद जालो जाल्यार एखादो वेळ एका दिसाक लागून हाचो फरक पडोंक शकता। दुसरे सायडीक अशें सजमा जालें सुद्दां जाल्यार आमी कॉर्पोरेशनान बाय ट्रेन
भाजी हाडून सप्लाय करपाची तयारी दवरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुंडय उद्योगीक वसाहतींतल्या डॉक्टर रेगेज लॅबोरेटरीज ह्या फॅक्टरीक शुक्रारा राती उजो लागून सुमार 90 लाखांचे लुकसाण जालें. उजो लागलो तेन्ना कारखानो बंद आशिल्लो. उजो कसो लागलो हें सांगप कठीण अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. ऑलमोस्ट लॉस जाला एक्झॅक्ट तुमकां आमी सांगूंक शकना, पण एप्रॉक्सिमेटली ताजो कॉस्ट म्हणटा तो 70 to 80 lakhs म्हणटा तो लॉस म्हणटा टोटल. तुम्ही ओनराक कॉन्टॅक्ट केला. आमी ओनरासून घेतले तो डिटेल्स म्हणटा. एक्झॅक्ट आपूण तुका सांगूंक शकना. एक्झॅक्ट आतां फाल्यां आपूण तुका डिटेल्स दिता म्हणटा. बट अंदाजे 70 to 80 lakhs म्हणटा तो. फायर आसा ह्यो मेजर आसल्या कारणान आमी फोंड्या फायर स्टेशनाक एज वेल एज ओल्ड गोवा फायर स्टेशनाक इंटिमेट केलें की आमकां रिइन्फोर्स जाय म्हणून. आनी जे सायड बाय सायड आमी फायर फायटींग चालू दवरली. तेतूंत आमकां फोंड्या फायर ब्रिगेडीक कंटिन्यूस 4 वॉटर टेंडर लागले. पुणे फायर स्टेशनान 4 प्लस तशेंच डेनोरा कंपनीचो आमी डायरेक्ट लायन घेतली म्हणजे वॉटर सप्लाय विथ द हेल्प ऑफ तेंचे टँक हायड्रन रिले करून ओल्ड गोवा गाडयेक हे केलो. आनी तातूंतलो प्रॉडक्ट आशिल्लो तेंचो प्रोटीन प्रॉडक्ट. तो फायर फायटींग करतना थंय 2-3 वेल्डिंग मशिनाचें काम चालू आसलें. वेल्डिंगाचें मशीन दिसलें. मे बी चान्सीस आहा कितें तो वेल्डिंगाचो स्पार्क थंय जर पडत कित्याक थंय टोटल एके सायडीन आहा ते पुट्टे पेपराचे शिपर्स दवरलेले आसा. ताका शिपराक जर खंय तरी इग्निशन उरात जाल्यार मे बी चान्सीस जावंक शकता आनी ताका लागून हो उजो पेटोवंक शकता. तो प्रोटीन प्रॉडक्ट आसल्या कारणान तेजें इग्निशन आसा तो फास्ट जाता. रोखडोच फास्ट उजो पेट्टा. ते चान्सीस ना. सो तेजेर कितें फोम लेयर मारलें म्हटल्यार चान्स ना. तेजेर फोम उरपा ना चान्सीस. अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार गोंय लोकायुक्त कायदो 2013 वादग्रस्त आशिल्ल्या कलमांनी दुरुस्ती करतलो हें उतर मुख्यमंत्री पाळत अशें दिसना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या अधिवेशनांत ही दुरुस्ती जावची ना. ह्या विधेयकांत दुरुस्ती हाडपी मसुदो अजून तयार जाल्लो ना. लोकांनी केल्ल्यो सुचोवण्यो मानून घेवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाच्या डिबेट कार्यावळींत दिल्लें. गोंय लोकायुक्त कायदो 2013तल्या कांय कलमाचेर सिव्हिल सोसायटीच्या वांगड्यांनी आनी आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आक्षेप घेतिल्लो. ह्या कायद्यांत कितल्योश्योच त्रुटी आसा अशें सुप्रीम कोर्टाचो ॲडव्होकेट प्रशांत भुशणान म्हणिल्लें. तशेंच प्रशांत भुशणान लोकायुक्त कायद्याचो मसुदो मुख्यमंत्र्याक दिल्लो. ह्या मसुद्यांत ताणें कांय सुचोवण्योय दिल्ल्यो. सरकाराचें लोकायुक्त विधेयक राज्यपाल भारतवीर वांचून परत धाडलां. विधेयकांत दुरुस्ती हाडपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्लें. अधिवेशन सोंपचे पयलीं विधेयकांत दुरुस्ती करपा विशीं प्रक्रिया सुरू जातली. मात दुरुस्ती विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत येतलें अशें दिसना. राज्यपालान डीम्ड रिजेक्टेड आनी फट कागाळीच्या दंडाचेर आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्र्यान कांय सुचोवण्यो मानून घेवपाचें उतर प्रुडंटाच्या डिबेट कार्यावळींत दिल्लें. ही दुरुस्ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत हाडटलो अशें तांणी म्हणिल्लें. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाजाचे फकत 7 दीस उरल्यात. ताका लागून ह्या अधिवेशनांत तरी ह्या कायद्यांत दुरुस्ती जावची ना अशें सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. घेवया एक वेवसायीक विसव.